आता तुमचे फ्लोटाले नाव किती आणि हुंसा कोण येयला? आम्ही कुडतरच आयल्या. कुर्तोरी. ओके, पयली तुम्ही फर्स्ट टाइम इफेनी? हे फर्स्ट टाइम इफेन आणि फॉर द लास्ट 18 इयर्स आम कार्निवल फ्लोट एवरी इयर येता. कार्निवल कोत्ताली. आता सरकारान हे फ्लोट आमचे गोयचे इफीन दाखोवपाक सोदता, जो इंटरनॅशनल लोक येता. कशें दिसताय? एकदम बरें दिसता आनी फर्स्ट टाइम आमकां सारकी आमी एक उमेदीन येयल्या सारके. आमगे कितें आमी करता तें आमी दाखोवपाक उमेदीन येयल्या लोकांक. एवरी इयर अशें गोंयकाराक एक संदी दिवची आपले फ्लोट दाखोवंक. एवरी इयर दाखोवपाचे म्हूण सरकाराक आदी मागता. ओके. एवरी इयर आमी सदां फ्लोटाक आमी फर्स्ट सेकंड थर्ड मारगांव, पणजे, वास्को, म्हापसा एवरी इयर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस आसता आमची. ओके. सरकारान आतां संदी दिल्या ते एवरी इयर तुमकां एक चान्स दिवपाचो इफीन. दिवपाक म्हळ्यार कितें सरकारान आमकां इन एडवान्स कितें आमी एवरी इयर पार्टिसिपेट जाता म्हण आमकां कितें फायनान्स कितें दिवपाक सपोर्ट करपाचो. आनी आमी वी आर नॉट टेकिंग एनी स्पॉन्सर्स. आमकां कांय ना. आमी आमगेलो ओनर आहा तो आमगेलो सारको आपल्यागे सगळे ओन पयशे घालून आमगे हें करता आनी आमकां जाय देशमेली जाता. सांगलें. ओके. आर यू हॅपी? हे आमचे सगळे गोंयचे भाटान जाता. चिकू, टोमॅटो, पपाया, आमगे सीताफळ, अणस आमची गांवांत आमी खुद रोयताय. हय, केन्ना घरा भायर जाता? हय, घरा भायर जाता. हे सगळे आमचे ओन. तर हे कितें थीम कितें तुमचो थीम हो? कितें कॉन्सेप्ट कितें काय म्हणटा? आमी सगळे आमचे ट्रेडिशनल आमी हें करून येयला. कितें आमी गोंयचे ट्रेडिशनल आमी कितें रोयता, कितें आमी करता, आमगे कितें कल्चर आमी कितें करता तें आमी सगळें आमी दाखोवन घेवन येयला. इवन आमचो सुद्दां बैलगाड सुद्दां पयले हें आहलें कितें बैलगाडी. बैलगाड मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट म्हळ्यार आमकां मार्केटां व्हरपाक आमकां कितें जालें आमकां ट्रान्सपोर्टाचे हे सगळे फ्रूट वेजिटेबल घालून आमी मार्केटान आमगे गाड्याचे घालून वताले. आनी आतां कितें जाता सगळे पिकअप जाले आनी कितें जालें फास्ट जालां सगळें. तुम्ही पळयतात GNH.